नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. भटकळचे आमदार मंकाळू वैद्य हमका राज्य सरकारच्या मंत्र्याच्या यादीत मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर मंत्रिपदाचो जागो मेळिल्ल्यान आज त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ मतदारसंघातल्यान दुसरे पटी निवडून येयले आमदार मंकाळू वैद्य हमका राज्य सरकारच्या मंत्र्याच्या दुसरी यादीत जागो मेळिल्लो. जाल्यार आज भटकळ मतदारसंघातल्यान दुसरे पटी आमदार जाल्ल्या मंकाळू वैद्य हमका सिद्धरामय्या सरकारात मंत्री जावची संधी मेळ्ळी आणि आज तेमकां मत्स्य व्यवसाय आणि बंदराचे मंत्रीपद मेळिल्ल्यान आज तेमी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. 2013 सालात मंकाळू वैद्य हेमी अपक्ष निवडणूक लढून जितिले. नंतर तेमी सिद्धरामय्याच्या नेतृत्वासकल काँग्रेस सरकाराक पाठिंबा दिलो. 2018 सालात काँग्रेस पक्षांतल्यान पराभूत जावन सुद्धा तेमी नंतर पक्ष संघटित करून या निवडणुकीत भाजप उमेदवार हेमगेलो 32,000 वोटान पराभूत करून जितिले. 2005 आणि 2010 या वर्षात 2 पटी जिल्हा पंचायत सदस्य म्हूण निवडून येयले. हेजेन तांकां राजकीय अनुभवय बरो आसा. आमदार आणि मंत्री मंकाळू वैद्य हेमी 51 वर्षाचे असून जात मच्छीमार मुगेर, शिक्षण 8वी पास आणि दुसरे पटी आमदार म्हूण निवडून येयले आसात. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರದೇಶವಾರು ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಅದಾದ ನಂತರ UT ಖಾದರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. आज आमदार मंकाळू वैद्य हेमी मंत्रिपदाची शपथ घेयल्यान आज कारवारात मच्छीमारी मुखंड आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यान कारवारच्या सुभाषचंद्र सर्कला लागीं विजयोत्सव साजरो केलो. ಬಡವರ ಬಂಧು ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯಗೆ, ಬಡವರ ಬಂಧು ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯಗೆ, ಬಡವರ ಬಂಧು ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಗೆ, ಮೀನುಗಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯಗೆ, ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ್ ಅವರಿಗೆ. $200 LPD सोलार वॉटर हीटर, GST आणि ट्रान्सपोर्ट इन्स्टॉलेशन फ्री. 5 वर्षाची वॉरंटी आशिले सोलार वॉटर हीटर. किंमत फक्त 28,500. ही सवलत फक्त 1 महिन्यासाठी मात्र. आम्ही ISO 9001:2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्टचे अधिकृत विक्रेते. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, नियर सहारा क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो रेटिंग सिस्टम, ETC and MPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर अँड सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करा. ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, टोल नाका, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. सरकाराल कायदो आणि कोणाक फायदो? समाजसेवक राहुल नायकालो प्रश्न. कारवार सध्या बांधकाम करतले जाल्यार फातोर, रेती, माती अशा कच्च्या सामग्री मेळची कठीण जाला. सरकारी आदेशाल्या नियमाप्रमाणे ही कच्चा सामग्री मेळची बंदच आसा. पण हो कायदो सगळ्याकच लागता काय गरिबाकच लागता असो प्रश्न राहुल नायक या नंदनगडाच्या सामाजिक कार्यकर्त्यान केला. कारण असं कच्चा माल बरोच बेकायदेशीर कारवारात सप्लाय जाता. सध्या अशें बऱ्याच जाग्यार चलता असो तेमी आरोप केला. म्हूण गेल्या बऱ्याच दिवसाच्यान अशा बेकायदेशीर माल घालून मेळत तशे पयशे घेवच्या वाहनाचेर नजर दवरून
काल एक अशाच मालवाहू वाहनाचो पाठलाग करून व्हिडिओ राहुल नाईक यांनी व्हायरल केला. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಸದಾನಂದ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇವನು ಅವ್ರ ಓನರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೀಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಈ ತರ ಸೈಡ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ ಸೈಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಡ್ಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡು. ನೋಡಿ राष्ट्रीय महामार्गाचे जे रुंदीकरणाचे RIB कंपनीचे काम चालू आसा, थंय डोंगर कातरिल्ले फातर आसात ते फातर IRB कंपनीत कामाक लायिल्ल्या ट्रकार हाडून कारवारच्या भागाभागात जास्त पैसे घेऊन सप्लाय करतात अशी माहिती मेळ्ळा. पण ती माहिती खरे काय खोटे हे अजूनही निश्चित झाले ना असे तेमी म्हणतात. पण उर्दी फातर IRB कामगारचेच हाडतात अशाच एक ट्रकाचो पाठलाग करून काल कारवारच्या नारगेरी हायवे गेटा बाजून घालूक म्हण बेकायदेशीर पास नाशिल्ले घेऊन येयले गाडी येतना कारवार गीतांजली थिएटरा कडेन ट्रक नंबर KA356912 ही गाडी पब्लिकान आडयली. तर ती गाडी न थांबता पुढे हब्बूवाडा वचून ट्रॅफिक जाम जातले थंय थांबली. तोपर्यंत ही पोलिसांक माहिती मेळ्ळी. पोलिसान त्या जाग्यारून थांबय म्हणल्यार सुद्धा सरळ गाडी पुढे वचून नारगेरी एक खाली जाग्यार या गाडयेंतलो माल खाली केलो आणि ही सगळी जाल्ली घटना राहुल नाईक हेमी व्हिडिओत कैद केला. सुमार 8 ते 10 मीटर उर्दी फातर आशिल्ले तो सगळो फातर थंय घायलो असो राहुल नायकान हेमी आरोप केला. असो बेकायदेशीर फातर हाडणं दुप्पट तिप्पट पैसे घेऊन सरळ सरकाराली ही लूट आसा, तशेंच आम जनतेक सुद्धा नुकसान आसा म्हूण जिल्हा प्रशासनाल्या संबंधित अधिकाऱ्यान या प्रकरणात लक्ष घालून अशी लूट जावची बंद करू जाय आणि सर्वसामान्य जनतेक या लूटमारी पासून मुक्त करू जाय. नापेक्षा सगळ्याकच असे बेकायदेशीर रेती फातर माती सप्लाय करतल्याक फ्री सोडू जाय. नातर या पुराव्या सकट व्हिडिओ आणि गाडी नंबर दिल्ल्या आधाराचेर तेमचेर कठोर कारवाई करू जाय. ही गाडी कोणाली, खिंच्यान माल हाडला, तेमी हाडिल्लो माल कायदेशीर आसा काय बेकायदेशीर आसा हेजो तपास लावन संबंधिताचेर कठोर कारवाय करून इतरांक सुद्धा असो बेकायदेशीर करच्या कामाचेर आळबंद हाडू जाय म्हूण अशे प्रसार माध्यमा मार्फत राहुल नायक हेमी कळयला. रेल्वे गेट नियर नारगेरी कारवार हिंगा IRBचे फातर म्हण आमकां माहिती आसा. विदाउट पास हे ट्रक KA356912 हे ट्रक आनी हे फातर आमी ह्या ट्रकाक फॉलोअप करते आशिल्ले. कारवारच्यान फॉलोअप करून घेवन आमकां शिवाजी सर्कलार फर्स्ट आडयले. पळयल्यार तो पोलिसां इंटिमेशन केला तेम तेजो पर्यंत येयले ना. तरी तो ट्रक मान मुखार गेलो. खूब वेळ रोड ब्लॉक करूं जालो ना, साथ जाल्ला. सायडीन घेवन गीतांजली कडेन आडयली जाल्यार ओनराक फोन करून ताका आपयले तेणी कोणा ते गेल्या आनी थंय येवन घेवन तो म्हाका दुकोळू लागलो. अशें करून आपणाक पास आसला बाबा तूं कित्याक धांवता, धांवनू न्ही म्हण घेवन अशें करून जालें जाल्यार पोलिसां आपयले. पोलीस येयले तरी पोलिसान सायडीन घेवन लाय म्हणला गाडी मान घेवन तो अप टू नारगेरी पर्यंत येयलो आनी कंटिन्यू तेजे हांवें व्हिडिओ बी केल्ले आसात कळ्ळें तुमकां. आनी तेजे हिंगा हांगा रेल्वे गेट पडिल्ली शिल्ली टायमाचेर आनी तो हिंगा डायरेक्ट हिंगा अननोन जाग्याचेर हांगा अनलोड केलो आनी तेजे सुद्दां हांवें व्हिडिओ केल्लो आसा. आनी अशें करून कित्याक आमी आतां हे कित्याक करतात तो येवन प्रश्न येता. हेजेर कितें वायटपण काय म्हण म्हाका हेजेर काही वायटपण ना. पूण हो फुकट हाडून आमी फातर हो 12,000 आमकां माहिती आसा की आमी IRB कडेन घेवन थंयच्यान तेमी चोरेचो माल हाडून घेवन लोकांक घालतात आनी हे आमकां तेमचे बद्दल काय वायटपण अशें न्ही. पण आमकां हो लोड आमी 12,000 रुपयान घालतात. तो दुख्ख म्हाका आनी तो दुख्ख आनी हो कोण हो ओनर जावं हे पर्टिक्युलर ट्रक म्हणून सुद्दां आमी धरिल्ले न्ही. कित्याक आमकां ह्या ट्रकाचेर जास्ती प्रमाणात वयता हे इजी जातलें म्हण सांगून आमी ह्या गाडये टार्गेट केलो जाल्यार दुसरी काय गोश्ट न्ही. आनी त्या ओनरान नांव आमकां काही खबर ना तो कोण कितें म्हण जाल्यार हिंगा धरली जाल्यार हांव माती म्हण केल्लो पळयल्यार हे इतले बाबा हो व्हडलो सादारण एक म्हाका दिसता कम से कम एक 8 ते 10 मीटर फातर आसा. अशें करून आमी सगळे तर हे अशें करून करूं लागला. अरे तुमी व्हरता जाल्यार लोकां गरीबा एटलीस्ट कम्यान तरी दिवंक घाला. तुमी तुमगेल रेट आनी डायरेक्ट म्हणटा तुमी अधिकारी सगळ्या दिवची धन घेवन अमूक कितलें आमगेलें कॉस्टिंग जाता म्हण घेवन हे खरें कितें खोटें कितें म्हाका बी खबर ना. पण हे अशें करून म्हणटा तो म्हणल्यार खंयची लेवला पावला करप्शन. कारवार संक्रुबाग वळणाचेर टेम्पो आणि ऑटो रिक्षाक समोरासमोर धडक. कारवारच्या संक्रुबाग हिंगा वळणाचेर आज टेम्पो आणि ऑटो रिक्षाक समोरासमोर धडक जावन अपघात जाल्ली घटना घडली. दोन्ही वाहनाच्या चालकाक जखम जाल्ले असून टेम्पोतल्या काही प्रवाशाक किरकोळ जखम जाला.
ऑटो रिक्षा पळटी पण खूप तेजी मोडतोड जाला अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे सार्वजनिकांक कळवणी. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी वा इतरांक IAS, KAS, IPS, बँक एक्झाम, पोलीस एक्झाम अशा हर एक तऱ्हेच्या अभ्यासासाठी चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयात पुस्तकाची खास व्यवस्था केला. 3 कॉम्प्युटर, वायफाय जोडणी, स्मार्टफोन, कॅरम बोर्ड, चेस. वाचनालयाच्या आवारात आकर्षक गार्डन आणि बसकेची व्यवस्था करून दिसा बातमीपत्र वाचतल्याक आणि अभ्यासासाठी डिजिटल लायब्ररीची मोफत व्यवस्था केला. कथा, कादंबरी, नाटक, कविता यासारख्या साहित्याची पुस्तकं असतात. या वाचनालयाचो कोणी बी लाभ घेऊ शकता. कोणाकच कसलेच बंधन ना. सरकारी सुटी तसेच प्रत्येक सोमार, दुसरो आणि चौथ मंगळवार सोडून सकाळी 10 ते 12:30, सांजेर 4 ते 7:30 वाजतापर्यंत या लायब्ररीचो मोफत लाभ घेऊ शकता असे चित्ताकुला ग्रामपंचायतीतर्फे इच्छुक सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.